वागातोर दर्यावेळीचेर बेकायदेशीर तरेन बांदिल्ल्या डांबरी रस्त्याचो इशू, बेकायदेशीर क्लब आनी तातूंतले लावड म्युझिक तशेंच ड्रेनेजीच्या इशू वयल्यान अंजुणा ग्रामसभेत बोवाळ जालो. ग्रामसभा बरीच तापली. सगळ्या इशू आड एक्शन घेवन खर कारवाय करपाचें उतर सरपंचान दिलां. आयज आमची ग्रामसभेक म्हणजे खुबशे पॉयंट आसले. एक आहलो तो एक हेजो बिचार सँड ड्युन्स जावन कोणी तरी एक रोड केला, पाथवे केल्या काय कितें ती. सो ताका सांगलें आमी, एश्युरन्स दिले कितें की आमी ते नोटीस काडटा तेजो आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन वीथ CRZ आमी ऑथॉरिटीजांक घेवन आमी इन्स्पेक्शन करता म्हणून. आनी तेज्या भायर एक आहलो हेवी व्हेहिकल्स स्कॉलाच्या टायमार बंद कर म्हणून. सो तेजेर आमी कितें आहा तें आमच्या हातीन ना, पूण आमी तेजे जो कितें आहा पळय फॉलो अप ते आमी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी ट्रॅफीक पुलिसांक धाडटा आमी ते हेजें. तेज्या भायर एक आहलो तो एक त्यो क्लब एक आहा ते क्लबाचे तेंच्यांनी कितें फॉलो अप तेका ऑलरेडी आमी नोटीस काडून इन्स्पेक्शन करून शोकॉज नोटीस धाडला. आतां तेजे पर्सनल हियरींग उरलां तें ताका सांगलां विदीन ह्या म्हयन्या भितर प्रोसिजर फॉलो करता आनी जे कितें डिसिजन आहा तें तांकां दिता म्हणून. आनी ते भायर एक आहलो स्टे कॅटलाचे कितें आहा तो प्रोसिजर म्हणजे तेंचे पयलीं पंचायतीक तेंच्यांनी दिल्लें हें कर म्हणून एग्रीमेंट. आतां ते तेंच्यांनी डायरेक्ट सांगलां कितें की पंचायत हें एनिमल हजबंड्री आनी कोण ते गोशाला ते दोगूय तेंच्या भितर ते हें करता म्हणून कितें ते एग्रीमेंट सायन करता म्हणून. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार.